ಒದಗಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಮೋದಿಸಲು ಹಾಡೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ मगर पापनीनो जिसु आमचे मुखार हजर आसा पवित्र साक्रमेंटा मुखार तो आमचे ते हजर आसा आमी गितां गायले वरते आमचे दोळे या पवित्र साक्रमेंट आसल्या जिसू ते आमी कंसुया जिसून आमकां हर एक लागी आपयला आमचे ते सर कश्ट निराशा खंत दुख जिसू समर्पण दिया जिसू सांगला हांव तुमकां आनंद वचना हांव म्हजो पवित्र आत्मा तुमकां दितलो आनी तो पवित्र आत्मा सदांच तुमचे संग आसतलो जे कितें उलयचें आनी उलयचें तें सगळें तुका तो सांगून दितलो मोगाळ भाव भयणीनो तसो जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांनी येवंक आशेता आमच्या कुटुंबांनी येवंक आशेता आमच्या सांगात जिवंक आशेता तो सांगता थंयसर दोगे ते सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणटा तसो जेजूचे हजरपणान बघया जेजूक आमची सगळे जिणें समर्पण दिया जेजून आमकां आपयला ताच्या सांगाता रावंक थोडे वेळ ताच्या सांगाता करसूंक आमचे सगळे कश्ट पिडा ताच्या हातान समर्पण दिया तसो आमचो संतोष तसो आमचो सगळो तर आज मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत कितेंय असमाधान अशांती खंत दूख हे सर्व आमच्या समयाच्या हातान समर्पण दिवया आनी तो आमकां केन्नाच सांडून घालिना जर तर आमची कुटुंबां अशी आमकां सांडून घाल्यारी आमची भुरगीं आमकां सांडून गेल्यारी आमची सेसामार आमकां सांडून गेल्यारी जेजू आमकां सांडून घालिना तो सदांच आमच्या सांगात आसा त्याच भरोशान त्या पातयेन आज आमी आमकां समर्पण दिया आनी गावया म्हणटा आमी आमचे दोळे धांपया आमचे दोनी हात वयर काड जेजूक आमी अर्घ्य दिवया ताका आराधन करया ताची महिमा गावया ताका उल्हास येया ताका वर्णिया आमी सर आमचे हात वयर काडया आमचे दोळे धांपून आमचे दोळे जेजू पयसा करता जेजू आमचे दर्शवया आनी ताचे आजपणान बघया आनी जेजू प्रत्येक तरान आमी खास जावन ताका अर्घ्य दिवया ताका काजून आराधन करया ताका उल्हास येया ताची स्तुती गावया ताची महिमा गावया आराधने आत्मने त्रिगणे आराधने आराधने नन्नेशु देवनिगे आराधने आराधने आज आमी तुका अर्घ्य दिताव हांगासले सर आमच्या भक्तिकांक तुजेर मोग तुमचे हांगासर आयल्यात तुजे हाजरपण बघूंक हांगासर आयल्यात आपले खंत दूख बेजाराय आनी पिडा सोडून हांगासर तुजे मुखार आयल्यात थंयच आमचो वायज थंयच तुजे पवित्र आत्म्यान आपोवन तांकां गुण करचेस तांची पिडा आशिल्ले गुण करचेस तांच्या कुटुंबान शांती समाधान भाव करचेस घाल तुजे आशिर्वाद तांचे जेस तांणी हांगासर आयल्या त्या भरवशान त्या बाबत हांगासर आयल्या जेस तुवें सांगलें तुज्या बाबतींत तूं बरी जाल्या तुज्या बाबतींत तूं बरो जाला सांगलें आज जेस तांचो बाबत पळयना आनी तांचे अंतस्करण नितळ अंतस्करण म्हणजे तांची पीड आशिल्ले गुण करचेस तांचे कितें कन बेजार ती पयस करचेस
त्यांच्या कुटुंबात बेजार आहे अशांत असं म्हण ती पयस करचेस तांकां तुज्या पवित्रत्वान भरचेस पवित्रत्वान सत्तेन बळान तांकां भरचेस आनी तांचे जिवीत नंदन करचेस संतोषाचे करचेस मागता गला शिवाचेस आमचे दोळे दांपिया आमचे दोळे जेजूचे समी कोंसोवया हो संसार जावन आसा थोड्याच दिसांचो हो संवसाराक ह्या संवसार लपतून आमी जियोंक नजो कित्याक हो संवसार आमकां संतोष थोड्याच दिसां मात दिवंक शकता जेजू मात आमकां सदांच काळ संतोष दिवंक शकता तर आमची जिणी जेजूचेर मानून हाडया जेजू पवित्र पुस्तक जावन आसा जेजूचें तें उतर आमकां केदींच आमकां कश्टां जावं अकदां जावं बेजाऱ्या जावं कश्टां दुखां जावं आमकां घालिना जेचें उतर जावन आसा एका कात्री बरी कशें एक आमी वस्त त्या कात्रीन कातरता तशें जावन आसा जेजूचें उतर त्या बसत ती क्रियाळ आनी क्रियात्मक त्याच जेजूचें उतरा प्रकारान जिवंक प्रयत्न करया मोरी प्रत्येक तरान सांलुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 वळ मोचड म्हणटा देवाक आसाद जाल्लें कसलेंच ना देव असाध्य असले साध्य करूंक शकता सांलुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 वळ मोतेंटो मोरयन म्हळें पळय हांव सरस्वराची साकर ना तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजें तें जावं हांव तुजी साकर ना तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजें तें जावं तर जो शब्द जावन आसा मोगळ बाबेनो तो क्रियात्मक आनी क्रियाळ त्या शब्द आमी आमचे करून घेवया आमी देवाचें उतर आयकल्या पावना देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करचे देवाचें उतर जावन आसा वाट जेजू सांगता हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत तर जेजूचें तें उतर आमकां आमच्या चलत्या जिणेंत तें वाट जावं दी आमकां जिवीत दिवचें तें उतर सदांच आमी जिवीत जेजूच्या आमच्या जिवनांत भोगया तर मोगाच्या बाबयनो आज हांगासर आमी आयल्या आमचो थोडो वेळ जीव सांगता करसंक तर एक घडी भर मौनपणे आमच्याच मनांत आमच्या काळजांत जे कितें आमकां ह्या वेळा आडकाळी जातात जे कितें आमकां हांगासर आमी आयिल्ले तो वेळ बऱ्या तरेन कसूंक आमकां आडकाळी जातात ते सर आमी देवाच्या जेजूच्या पांयार समर्पिया ह्या पुस्तकांच्या जेजूच्या पांयार समर्पिया जेजू आमकां केदींच सांडिचो ना आमकां केदींच पयस दवरिना जो कोण जेजूक आपल्या जिणेंत पयलो स्थान दिता तर आतां मोगळ बाबयनो थोडे वेळ आमी मौनपणे आमचे दोळे धांपण आमचे दोळे जेजूचेर खंचोवन पवित्र साक्रमेंतां उंडर बराजर जेजूर खंचोवन आमचे जे कितें कंद दूख आसा बेजारी आसा असमाधान आसा अशांती आसा पीड आशिल्ली आसा सर आमच्या जेजूक आमी समर्पिया आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया आमी ते दवरून आमचे सर्व कश्ट दुख जेजू समर्पण दिया कित्याक जेजू आमच्या काळजांची येता आमच्या काळजांत तो रावंक आशेता आमच्या काळजांत तो येवंक आशेता आनी आमच्या काळजांत सदांच रावंक आशेता त्या जेजूचे ते हजरपण आमी बघया आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आनी जेजूक आमचे सर्व कश्ट बेजाराय कंत दूख आमचे कुटुंब आमचे भुरगे आनी आमकां जर कोणीय आमकां दूख आयलें तर तांचे खातीर मागया तांचे खातीर मागून तांकां बरें करूंक तांचे जावं पुरो आमच्या मतींत बारपटी आमची मौत दूख आयलें जावं पुरो आमी तांकां बगसून आमी देवाचे बगसणे आमच्या जिणेंत जोडून घेवया जेजून आमकां आपयलां त्या खातीर आमची तें जेजून आमकां आपयलां तर आमचो थोडो वेळ जेजू ते आमी करच्या जेजू मुखार आमी तो करसून हो आयचो दीस आज म्हणसर मात न्ही आमच्या जिणेच्या आखेर पर्यंत तो दीस
आमकां संतोश हाडचो तसलो आमकां खोशी हाडचो तसलो आमकां संतोशान भरचो तसो जावं दी आनी आमचें जिवी सदांच समाधानाचें शांतीचें जावच्याक ह्या पवित्र साक्रामेंतान जेजू आमकां हर एक लागीं आपडना आमचे कश्ट पिडा पयस करना आमकां गूण करना आमकां ताच्यात त्या संतोशान भरून दी म्हणून आमी थोडो वेळ मौनपणी दोळे धांपून जेजूचे आमचे दोळे खोसून मागया. जेजून आमकां नांवां काडून आमकां रेखलेक आपयल्या ताच्या सांगात रावंक ताचे लागसिल्लो अणभव आमच्या जिणेक करूंक आनी प्रत्येक तरान ह्या पवित्र साक्रामेंतांत सगळ्यान देवान तो जीव उंडो आज आमचे मदें आसा. ह्या ल्हानशा उंड्या रुपार तो आमचे मदें हजर आसा. तसोच जेजू आमकां रेखलेक आज आपडोवन दी आनी प्रत्येक तरान आमचें तें आसलें कितेंय बेजार आसा तर खंत दूख आसा तर पिराचेर आसा तर आज जेजू आमची दुखां पुसून काडून तो हांगासर आयल्या. ह्या संवसारांत तो आयला आमची दुखां पुसून काडून आनी आमकां हर एकल्या संतोशान भरूंक आमी आमच्या जिणेंत विविध कारणां खातीर संपन्न जावं पुरो विविध रितीच्या कश्टांनी आसल्या बरोबर आमी त्या कश्टान संपडल्या जावं पुरो तर आज आमचे सर्व कश्ट पिराशिरा आकांत दूख आमची कुटुंबां आमची सेसामारां आमकां दूख येयल्ल्यांक आमकां कश्ट दिल्ल्यांक सगळ्यांक ह्या जेजूच्या पवित्र साक्रामेंताच्या जेजूच्या मुखार आमी समर्पण दिवन आमी हें गीत गावया. जेजू आपयता म्हणलें. तुमच्या बोगलेन आसा व्हडल्या बुकान गीत नंबर 40 पान नंबर 25. जेजू आमचे दोळे आमी धांपूया आमचे दोनी हात वयर कर आमी जेजूचेर आमचे दोळे खोसुया. जेजून आमकां आपयला ताचे संगत थोडो वेळ खोसूंक आमी आमचे दोळे धांपून कितें चिंती नासतना मोती निर्मळ मोतीन आतां आमी जेजूक आमचे सर्व कश्ट पिडाशिरा आमची कुटुंबां आमचे सेसामारां आमकां दूख येयल्ल्यांक आमकां कश्ट येयल्ल्यांक आमचे अन्याय केल्ल्यांक सगळे समर्पण दिवया. जेजू आज आमकां हर एकल्याक आपण ताच्या आमकां सगळ्यांक आपण आज आमकां हर एकल्याक स्पर्श करता तो. तर आज तशी जेजू आमकां खातीर वयता आसतना आमची मन आमचे काळीज आमी नितळ निर्मळ दवरूंक मागया जेजू कडेन. खंयच्याय
मोना काळजांत हांव उक्तें करया. जेजू आमच्या काळजांत येवपाक शकता. ताचें उतर आमच्या काळजांत रिगात जाय आनी आमच्या काळजांत रिगोवन आमच्या अंतस्करणांत तसो नियाळ करून आमी जियेल्या वेळार तसो फळ आमी अनुभव करता. आमी जाणा ह्या संवसारांत जियेत आसतना श्रावधन गाद्यांनी काम करतात. ह्या दिसांनी पळयता बेळ्ळें करतात, वेवसाय आमी करता आनी आमी कसलें बी ओमता आसतना तें बी फुटोवन त्या बियेंतावन एक झड भायर येता आनी थंयतान आमकां फळ जाता. जेन्ना उतर आयकत आसतना आमची जे कितें बेजारी आसा, खंतूक आसा, आकंत आसा, भें आसा, ह्या उतरां मुखार हे आमचे सर भें पयस वचून दी आनी ह्या उतरां मुखार आमचे ते आसा पिड्या शिड्या पयस वचून दी आनी आमकां शांती समाधान आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसंबारा देवची शांती समाधानांत राज करून मागया. आमी आतां आमची काळजां, आमचे मोना आमी उक्तें करया जेजूचें उतर आयकूंक. ताच्या पयलीं आमी गावया गीत V4 सम्या तुजें उतर, पेज नंबर 410. सम्या तुझे उतर जिवित वाट माझे उसवाडयता. धंय दिता, बोल दिता, सदा बलता. जिवीत माझे सफल करता. उलयस आमचे हात वयर करया. जेजू आमचे उलयता उतरां मारीपाक आमचे हात वयर करया. आयकता साको तुजो म्हाका सलय म्हाका सलय सोम्या तुजो. आमी उबे रावया. सरस पो तुमचे सवय आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुनिया. लुकाच्या वांजनान अध्याय 9 वाक्य 28 ತಾನು 30 इतले सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रूक जुवोंक आनी जाकोबाक आपणा सांगातांक घेवन जेजू मागणें करूंक म्हण एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताचें मुखामळाचें सरकें बोदारलें आनी ताचें वस्त्र परजळीत धवें जालें आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करताले. ते मोइसे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयांत ते उलयताले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती नित्यान पिकिल्ले पूण ते जागे जाताच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोडून वेच्या वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणलो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेले बरे. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइसेक आनी एक एलियाक.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता. दायकन बसत. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आयचे हे वाचप जे कितें हांवें वाचलें ते जेजूच्या रुपांतर आमी आयकलां. साबा हे हर एका वर्सा जेजूच्या रुपांतरचे फेस्त आमी आचरण करता. आनी रुपांतर म्हळ्यार कितें? पयले सुवातेर रुपांतर म्हळ्यार बदलावण. हांगासर आमी आयकलें जेजूचें मुखामळ थंयसर जेजूच्या मुखार बदलावण जालें. तशेंच ताचें वस्त्र धवें जालें, थंयसर एक बदलावण. पूण आमकां आमचे जिणेंत, आमच्या चलते जिणेंत आमकां बदलावण म्हळ्यार कळ्ळें. आमकां बदलावण म्हळ्यार आमी जियोच्या जिणेंत बदलावण येवंक जाय. पयल्या सुवातेर आमच्या उलोवण्यांत आमी जाणा चडट आमी उलयतना आमी चुकोवन पडटा आनी ह्या वरवीं हेरांक दुखता. त्या पासून आमची जीब सांबाळ म्हणटा, आमची जीब नियंत्रणार दवरूंक जाय. जर तर येणे तरी गुळीसर चड आमी चुकोवन पडटा. हेरांचे मौन, हेरांची काळीज आमी दुखयता. त्या पासून आमच्या उलयण्यात आमी नियंत्रण दवरूंक जाय. तशेंच आमचे नृत्य, आमच्या चलते जिणेंत नृत्यांत बदलावण येवंक जाय. काय म्हणल्यार थोडे आमी परत आमकां सांगूंक नाका, पूण आमचे तें आसलो राग त्या मनशाक पळयतना गे सडन आमच्या जिणेंत तक्षणा आमच्या जिणेंत राग येता ताका पळयत आसतना. तर आमचें नृत्य बदलता. आमी थोडे फावटी मोग करता. हे आमी जेजू सांगला आमी सगळ्यांचो मोग करचें. कित्याक जेजून आमचो मोग केला तसो आमी जेजू बरी हेरांचो मोग करीत जाय. जे कितें हांवें केलां तशें तुमी करीत जाय म्हणलें. पूण थोडे फावटी आमी चुकोवन पडटा. कित्याक म्हळ्यार आमचें तें जेजून आमचो पयलो मोग केला तरी तो जेजूचो मोग आमकां भोगूंक मेळना. हे आमकां तो मोग आमकां जेजून केलो मोग आमकां हेरांक दिवंक जावना. जावं पुरो आमचें अस्कत काय बरें आमकां तो मोग आमीच आमच्या जिणेंत भोगूंक ना. त्या पासून आमी तो मोग हेरांक दिवंक शकना. मोगाच्या भावान भयण, जेजूच्या जिणेंत ताच्या कुटुंबांत जेजून तो मोग आपल्या कुटुंबांत ताणें अणभव केल्लो, ताणें भोगुल्लो. त्या खातीर तो हेरांचो मोग करूंक शकलो. तो जाणा आसलो मोग कितें गे म्हणून. मोग म्हळ्यार प्रत्येक मोगाच्या भावान आमी हेरांचे विशयंत बरें चिंतचें. जो कोण हेरांचे पाड चिंता गी तो मोग न्ही. आमी बरें कोण चिंता, आमच्या तोंडांतल्यान बरी उतरां येतात, ते जाल्यार मात आमी त्या व्यक्तीचो त्या मनशाचो मोग करता म्हणून कळटा. आनी जेजू आमचो हर एकलोचो मोग केलो. ताणें दुस्मनाचोय मोग केलो. कित्याक ताची ते दुस्मन काय नातिल्ली, ताचे ते राग नातिल्ले, ताचे ते मोस नातलो, ताचे ते हागे नातिल्ले, ताचे ते आसलो मोग देवान आपल्या काळजांत भरलो. तो सुमोग ताणें आमकां हर एकल्याक वांटलो. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांवें तुमचो इतलो मोग केला गी. ताणें दोनी हात दोनी पाचारून ह्या कुशीन त्या कुशीन दोनी हात सोडून हांवें तुमचो इतलो मोग करता म्हणून जेजू कुर्सार आमी पळयता. मोगाच्या भावांनो, जेजून आमचो तितलो मोग केला तर आमी तशेंच हेरांचो मोग करूंक जाय. तशेंच आमचो संबंद मोगाच्या भावांनो, आज काल आमी पळयता आमचो संबंद हेरां तें कसो तुटता. कशें आमचो संबंध आमी तुट्टन म्हळ्यार तो आमी हेरांतून आमी पयस वता. हाका कारण आमकां आमची ती मोग उणें आशिल्ल्यान. ह्या हेरां ते आमकां मोग नासले म्हळ्यार त्या खातीर मोग नासले म्हळ्यार आमच्या काळजांत सैतान रिगता. सैतानाक आमी आमचे जिणे केदळे रीग दिवन आसो. रीग दिली जाल्यार एक फावट रिगलो तर तो भायर येवंक मस्त कश्ट. आनी हाका कारण आमी देवाचें उतर सदांच वाचूंक जाय. देवाचें उतर आमी वाचलें म्हळ्यार तो सैतान आमचें तें रिगाना. कित्याक देवाचें उतर आमच्या काळजा भितर येवंक सोडिना. त्या खातीर आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय आनी ताचेर नियाळ करूंक जाय. आनी देवाचें उतर सदांच नियाळ करून जियेले म्हळ्यार आमकां
जिजू आमचे सांगात आसा म्हणून अर्थ जिजू आमचे सांगात असल्यार आमच्या काळजांत असल्यार आमच्या कुटुंबांत असल्यार सैतान केदींच आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबाक रिगोवंक शकना वय मोगाच्या भावनो त्या खातीर आमचो संबंद हेरां ते बरो आसा जे तर आमी प्रत्येक तरान जिजून आमचो मोग केले बरी आमी हेरांचो मोग करूंक जाय त्याच पद्दतीन आज मोगाच्या भावनो संबंद आज कित्याक आमी एकामेकांचो संबंद आमचो तुटता हाका कारण आमचे ते आसा तो राग आमचे ते आसा तो मोसर आमचे ते आसा तो हागे तर आज ह्या मोगांतल्यान आमी पयस सरनासे तो मोग जिजून केलो मोग तेजान आमच्या काळजांत उतरलो मोग सदांच उरच्या खातीर जिजू कडेन आज प्रत्येक तरान मागया तशेंच मोगाच्या भावान भयणीनो आमी पळयता जो कोण जिजूक अनुभव करता आपल्या जिणेंत त्या वेळार तो नवी सृश्टी जाता त्या खातीर जिजूचो अनुभव जावन मनीस एक नवी सृश्टी जाता तो जिजू बरी जियेता आनी जिजू बरी जियोंक शकता ताचे ते कसले कपटपण आसना ताचे कसलेच राग आसना ताचे ते कसो मोसर आसना हागे आसना ताचे काळीज जिजूच्या मोगान भरलेलें आसता त्या पासत तो मनीस जिजूक आपणाचो करून घेता आनी जो कोण जिजूच्या वाटेन चलता म्हळ्यार जिजू बरी कश्टाचे जिणें जियेता त्या वेळार तो जिजू बरें रुपांतर जावंक शकता तुमकां तुमच्या जिणेंत रुपांतर जावंक जाय बदलवण जाय जिजू सोडिल्ले त्या दोंगरार सोडूंक जाय जे जिजू सोडिल्लो दोंगर एक पर्वत न्ही म्हळ्यार तितले कश्ट आमी आमच्या जिणेंत सोंसूंक आसा दोंगर सदचे म्हळ्यार आमी जाणा त्या निमाण्या शुक्रारा त्या आमी कुर्साच्या गुड्यार सोडटा कितले काल म्हळ्यार मेटा आसल्यार कितले वयर आसल्यार आमी सोडटा कित्याक कश्ट काडून सोडटा म्हळ्यार तो दीस कश्टाचो दीस जेजून कस सोडलो दीस जेजू दोंगरा सोडलो दीस जेजून आपणाक कुर्सार समपिल्लो दीस त्या पासून आमी दोंगर सोडटना थंयसर जेजूचे कश्ट आमचे करून घेवचे आनी आमचे कश्ट आमी विसरन आमी जीव सांगाता एक जावचे जेजूच्या कश्टांत वांटेर जावचे बगीदार जावचे त्या पासत कोणाक रुपांतर जाय तांणी जेजून सोडिल्ल्या त्या दोंगराक आमी सोडूंक जाय मोगाच्या बाबयनो सामार्काच्या वांजेलांत अध्याय 14 वळ 33 अशें सांगता म्हाका जाय तशें न्ही बागार तुका जाय तशें हांगासर जेजू म्हणटा बापा कडेन देवा कडेन म्हाका जाय तशें न्ही बघा तुका जाय तशें आमी खंयचें करता आसतना आमी आमकां करचें न्ही आमच्या खातीर करचें न्ही बागार देवा खातीर जेजू खातीर करचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी जेजूची वाट जावन आसा मोकळ भावनो कश्टांची आनी मरणाक व्हरून पावोवची जेजून केदळे कश्ट म्हणून तो दंड सोंड जावना आनी तो मरण पावंक तयार आसलो त्या पासत मोगळ बाबयनो कश्ट आमकां मरणाक व्हरून पावयता त्या पासत कश्ट येता म्हणून आमी धांवचे न्ही कश्ट आमी सोंसलें सोंसून जेजू खातीर देवा खातीर सोंसून आमी जियेल्या वेळार जेजू आमकां बोल दिता जेजू आमकां सक दिता त्या खातीर मोगाच्या भावन भयणो आमी जेजूक त्या देखून जेजू आपल्या सांगता माथेवाच्या वांजेलांत 16 अध्याय वळ 24 कोणाक जर म्हजो फाटला करून खोशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी आनी कुरीस उखलून घेवन दी आपणाकच इन्कार करून दी आनी कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवन दी तर मोगाच्या भाव भयणींनो जेजूचो कुरीस तो कश्टाचो कुरीस न्ही तो जैताचो कुरीस त्या कुर्साचे जेजू मेल्लो त्या कुर्साचे जेजून आपणें रगत वरयल्लें आनी त्या कुर्साच्या रक्ता मारिपांत ताणें आमकां पातकांतान सुटका दिल्या तर आज त्या कुरीस जावन आसा सुटकेचो गोठ ते कुरीस जावन आसा मोगाचो गोठ तो कुरीस जावन आसा जैताचो त्या पासून आज कुरीस आमकां हर एकल्याक राखता सांबाळटा आनी आमच्या कश्टा आकांतांत तो आमकां राखून व्हरता आमी जाणा पोरण्या सल्ल्यांत थंयसर इस्रायल लोक जेजू विरोध उपटल्या वेळार थंयसर मोयसे जेजू देव मोयसे म्हणटा तूं एक पितूळचो कुरीस कर आनी जो कोण ताका ताचेर दिश्ट घालता तो बचाव जातलो वय मोगाच्या भावना आज तो पितूळचो कुरीस न्ही आज आमचा कुरीसार आमचो जेजूच आसा त्या जेजूक आमी पळयल्या वेळार आमचे सर कश्ट पिडा आकांत पयस जाता त्या जेजूची ही उतरां जो कोण म्हजो फाटला करूंक आसता आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवन दी
तर मगाच्या बोयन आज तो रुपांतर जाला जेजू मगळ बोयन आज आमच्या सांगात आसा जो कोण जेजू विशयंत जाणा जावंक आशेता ताणें जेजू सोडिल्ल्या त्या दोंगरार सोडून जेजूचें रुपांतर अनुभव करियेत तर आज आमी हर एकल्यानी तो दोंगर सोडूंक आसा तो दोंगर कश्टांचो सुलभ आसो न्ही तो दोंगर सोडूंक आसा म्हळ्यार जेजून सोंसिल्ले कश्ट आमी हर एकल्यानी सोंसूंक आसा कश्ट म्हणून आमी धांवन आसतना ते कश्ट सोंसया आनी जेजून चल्ली ती वाट आमी चलया तर आमच्या जिणेंत प्रत्येक तरान देवाचो मोग देवाची शांती देवाची समाधान आमी आमच्या जिणेंत अनुभव करता जेजून जाकोबाक जुवांक आनी पेद्रूक दोंगरार आपोवन मेले आनी थंयसर त्या दोंगरार आपली महिमा प्रकट केली तशेंच ह्या सगळ्या जाणांक जेजू म्हणत आपूण व्हरता आनी थंयसर आपल्या कश्टांची साक्ष तांकां दिता तर आमी हर एकल्यानी जेजून ते सुसुल्ले कश्टाक आमी साक्ष जायचे आमी आमच्या गळ्यांत कुर्स गेल्या पावना त्या गुर्स समय गुर्त संख्ये जावंक जाय म्हळ्यार आमी आमचे कश्ट आमच्या जिणेंत कश्ट आसून आमी हेरांचे कश्ट हाळू करूंक आमी पळयचे आमी हेरांक कश्ट दिवचे न्ही तांचे कश्ट हाळू करूंक जाय त्यामुळे जेजू म्हणटा माथ्याच्या वंजनांत कश्ट जातलो येया वजन वयतलो न्ही या हांव तुमकां विशय दितलो आनी विशय कसलो ह्या कश्टांतल्यान आमकां सुटका ह्या दुख्खांतल्यान आमकां सुटका त्या खातीर आज आमी हेरांक कश्ट दिवचे न्ही तांचे कश्ट आमचे करून घेवन कशें जेजून आमचे कश्ट जावं पुरो आमची पातकां ताच्या कुर्सा मरिपात वोवून आज आमकां त्या कश्टांतल्यान त्या पातकांतल्यान आमकां सुटका दिल्या तर आज आमी हेर एकल्यानी त्याच जेजूक आमी समर्पण दिया आमचे कश्ट जेजू समर्पण दिया आमची जिणी आमी समर्पण दिया आमची कुटुंबां देवाक समर्पण दिया आनी आमचे कश्ट सोंसले कांय सोंसूंक तस जेजू क्रिस्त आमकां हर एक लागे बोल सकत पाव करून म्हणून प्रत्येक तरेन मागया मुखार बाबेनो एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया आमी जेजू आमचे सांगात आसा तो आमकां केदींच सांडून घालिना कश्ट आकांत वेळार तो आमकां पावता त्या खातीर मोगळ बाबयनो आमचे दोळे धांपे घडी भर आनी आमचे दोळे जेजूचेर कसोवया आमकां कश्ट तेन्ना आमच्या दोळ्यांतल्यान दुखां येवचे सहज आनी ती दुखां पुसूंक जेजू ह्या संवसाराक आयला तस आमकां सांबाळटा राखता पोसता आमी खांगार जावचे नाका छांचल जावचे नाका तो आमकां जिणेच्या आखेर पर्यंत राखता सांबाळता आमचे कश्ट आमचे थाळण्यो आमचे वडण्यो सकट आमी जेजू समर्पण दिवया आमचे दोळे धांपया आमचे दोळे जेजूचेर कंसोवन आमी गावया गीत जिणेंत त्या कश्टा वेळार सांज जुवां पावल दुसऱ्या त्या बुकांतले 78 गीत जिणेंत त्या कश्टा वेळार आमच्या हातवर दवरन आमचे सगळे कश्ट जेजूच्या पांयार समर्पया पवित्र साक्रामेंताचो जेजू आमचे मध्ये आसा आमचे संगत आसा आमच्या लागीं आसा ताचे ती आमचे कश्ट समर्पण दिवन आमचे पिराशे समर्पण दिवन जेजू आमकां एकले स्पर्श करून दी आमकां आपणून दी आनी आमचे कश्ट परिहार करून दी आमच्या कुटुंबाचे असमाधान अशांत पयस करून दी असो जेजू आमकां कधीच सांडून घालिचो ना ताणें आमकां सांगलां हांव कधीच सांडून घालिचो ना आमकां आनंद समोवचो ना आमच्या जिणेंत आसा सदांकाल आसा म्हूण ताणें आमकां बसयलां
आसात आमची सरकत म्हणजे आमचे काजा नीत निर्मळ करंग त्याच्या पवित्र रक्तान धुवन आज आमची काजा आमची मन आमचे कुटुंब आमची सगळे जिनी तो नितळ करून त्याच्या रक्तान कसं त्याने पवित्र प्रसार मरून रक्त भरवून आमका त्याने नितळ केला खायचा आमची पवित्र सकाळचा असलं जिस असा आमची कुटुंब संतोषाची समाधानाची शांतीची मोकळ्याची एकवटाची जावंक आज मागया सर्व उभे राहूया आमचे डोळे धांप्या उभे राहूया सकड आमचे दोन्ही डोळे धांप्या जिजूक आमची सगळ्याची समर्पण दिया आता वेळ जिजू समर्पण दिवस आमचे सर्व दुःखा आमचे कष्ट आमचे पिढ्या आमचे सगळे जिने आमचे कुटुंब आमची भाऊ बहिणी आमची भुरगी आमची शेत समारा सगळ्यांकी जिजू समर्पण दिवया आमचे दोन्ही हात उभार करूया आणि उभार वैरखन जिजूक आम्ही खास जाताना अर्गान दिवया म्हज्या फाटल्या अर्गान तुका समया जिजू अर्गान तुका समया जिजू वगळप तुका समया जिजू महिमा तुका समया जिजू वंदितां तुका समया जिजू उल्लासितां तुका समया जिजू हसितां तुका समया जिजू अर्गान तुका समया जिजू हालेलुया 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 मगला जिजू हात कसं सगळ्यांकी तुझे हात तो भरून तांकां आशीर्वाद दिजेस तांची पिढ आशिल्ले गुण करजेस तांची दुःख खंत कितें आसा ते सर्व तांकां बेजार पयस करजेस तुझ्या पवित्रतेने आपोवचेस आज हांगासर आयल्यान तुजे विश्वास भावार्थ दवरना त्या भावार्थाक लागून तांची जे कितें पिडा आसा जे सांगले जिजू तुज्या भावार्थान तुजी पिडा गुण जाली म्हणून सांगिल्ले आज त्याच भावार्थान ती हांगासर आयले जिजू तांकां आपोव जिजू एकल्याक आपोवन तांकां आशीर्वाद जिजू तांच्या कुटुंबाक आशीर्वाद कर जिजू आनी हांगासर ह्या सर्वांचे आशीर्वाद तांची खाणी जपा तांची कूड आपण देखील तांकां पिडा आसा थंयसर आपण हर एकले गुण करचेस मकळेचे मागता करचे आशीर्वाद हालेलुया 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 आता आम्ही गावया गीत येत्या वडा साक्रमेंट कोणाची बिघडलं जाता आणि ती बिघालची हे देवाविचे सक्रमेंत खा तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडून फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगे सारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मेस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावक जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना
Amen. भक्तीन गुरबेन तुका नावडटा सोमिया दिनवाशी खासा उपकार मानता चिनयेत आमच्या तुझ्या वेचीत येण्यात सोम्या इथे पाटी आमी दे मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेक तुझ्या Krista Jezusia Bhakti Murben Tukha Navarta Sumia Dinvashi Kaza Upkar Manta Chinie Tamcha Tuja Vijitenya Sumia Kithe Padi Amidi बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्त थंय मोगाच्या पवने बहिणीनो पवित्र स्नान मुखांत्र आमी हर एकलो देवाचे शीस आमी जाल्या आणि जेजूचो पटलाव आमी केला तर जेजूचो पटलाव आमी खऱ्या रितीन बऱ्या मनान आमी करूंक जाय त्या आज जेजू जो कोण जो पटलाव करता ताणें ताचो कुरीस जेजूचो कुरीस घेवन वचूंक आसा तर मात आमची जिणे ह्या संवसारांत फळादीक आनी सुफळ जाता तर आज आमी खऱ्या मनान देवाचो पटलाव करया आनी आमी केल्लो निर्धार आमच्या जिवनाच्या अखेर मेरेन तो निर्धार उरोवंक प्रयत्न करया एक घडीभर आमच्या अस्का वरवीं आमच्या उण्यापणा वरवीं आमी तो कुरीस आमचे ते होवूंक जावना जावं परती आमची अस्कत काय तर आमच्या ह्या उण्यापणाक आमच्या अस्कतकाक आनी आमच्या जिणे केल्या सर पथकांक पथकांनी दुखदन ह्या मेसेजा बल्यान पवतरी वायटो घेवच्याक आमकां आमी तयारी करया आमी स सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव सरून सांगता मनाची तूं तोंडाक सरण वायट धरून आनी बरें सडन हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या वस्तू सदांच हांव मरे सगळ्यांक देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनती प्रार्थना मागता सर पदरा देव आमचे एकाकोत करो आनी आमची बदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेक आत्मीक पोशान दिवक
तुझ्या भाग्यवंताक सततच्या आणि प्रितीमोगाच्या आत्म्यानं तुवें भरले. ह्या परबे दिसा आमचे बसत ते करतात ती विनाती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारून आनी प्रितीमोगान जिवंक आमकां करपा दी. आमच्या सम्याद येबुथा जेसू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकमनात जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जकारिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. दळपरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पर्जा आनी जायत्या शहरांची निवाशां आनीकी येतलीं. एका शहरांतलीं निवाशां दुसऱ्या शहरांत वेतलीं आनी म्हणटलीं, येया सर्वेस्पराची कृपा मागूंक वचोया आनी दळबरांच्या सर्वेस्पराक सोदुया. हांवी वेतां. वय जायत्यो पर्जा आनी बलिश्ट राष्ट्रां दळबरांच्या सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पराची कृपा मागूंक जेरुजलेमाक येतलीं. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, त्या दिसांनी सर भासो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका जुदेवाच्या मुस्तायकेक धरून म्हणटाले, आमकां तुमचे बराबर येवंक दिया, कित्याक तुमचे सवें देव आसा म्हूण आमी आयकलां. देवाचें उतर हें. देवाची वडणूक. देव आमचे सवे आसा. देव आमचे सवे आसा. देव आमचे सवे आसा. देव आमचे सवे आसा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारला सियोन शहर. जाकोबाच्या सर निवासां प्राण. या शहराचे दारवटे जाल्या ताका प्रिती मोगाचे. तुज्या वडविके विशीं जायते सांगला ये देवाच्या शेरा. देव आमचे सवे आसा. सर्वेस्पर पर्जांची पट्टी करताना आमी आनी आमची पर्जा या शहरांत जल्माली अशें म्हूण बरयतलो. आनी ह्यो पर्जा नासोन बुडोवन तुज्या गोपांक आमचे बिडार अशें म्हूण गाजयतल्यो. देव आमचे सवे आसा. देव आमचे सवे आसा. उद्गारा उभे राहूया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. उडीच्या हेरांची सेवा साकरी करू आणि आपलो जीव सोमेस्ताचेर सोडवणे पासून दिवंक आयला. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता महिमा तुका येसोमिया आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुसलेमाक वेचेन्स म्हणून जेजून दृढ मौन केलें देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले ते भायर सरन वचून जेजून येवच्या आदी सगळी तयारी करूंक म्हणून सामारियाचे एक हळ्ळ्यांत रिगले पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो देखून तेंच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना हे पळोवन ताचे सीस जाकोब आनी जुवांव जेजू लागीं म्हणाले सोम्या मळबतान उजो देवोन हांकां भस्म कर म्हणून आमी फरमयल्यार जाय तुवें तेदवा जेजून तांचे कुशीन घुंवन तांकां भेस्टयलें उपरांत जेजू आनी ताचे सीस दुसरे एक हळ्ळे गेले देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हर एका मनशाक ताचेंत म्हणलें एक मोल आसा कशें आमी आंगडीनी आंगड भोंवतांगी आनी तरेपटी एकच रितीची वस्तू पूण डिझायन दुसरी आसतात आजकाल आमकां विविध तरेची वस्तू मेळटात ह्या वस्तू मेळटात आजकाल म्हणटा थोडी डुप्लिकेट म्हणून दिसता तशेंच पूण जे कितें काय म्हणटा निज म्हणटात तसले रूस त्या डुप्लिकेटाची आसना कित्याक म्हणजे म्हळ्यार जर तर वस्तूंक ताचेच म्हणलें मोल आसा मनशाकी मोल आसा त्या पासून एक मनीस म्हणटा आसतना ताणें कशें आसा जाय आमी जाणा बऱ्या मनशाक आमी बरें उलयता बरें सांगता बरें उलयता जर तो पाड आमी केलें तर त्या मनशाक पयस दवरता ताका आमी मोल दिना ताका आमचे थंय पयस दवरता त्या खातीर आमी कशें त्या मनशा सांगता जी जाय कशें त्या मनशा सांगता आसा जाय ते आमी निर्धार करता आमी तसो निर्णय घेता पळय मोगाच्या भावांनी भयणीनो जेजून ताच्या आपल्या शिश्यांक आपयतना विंचतना ताणें तांची उणेपण तांची अस्कतकाय ताणें पळोवंक ना पूण जो कोण आस्कत आसात तांकां ताणें विंचलें आनी आपणें सांगता तांकां दवरलें आनी तांकां आपणें सांगता दवरन तांकां बळवंत केलें तांकां आपल्या तांकां पदवी दिली तशेंच ताका अधिकार दिलो आनी ताणें जे कितें मिसांव ताची येवजण आसली ते मिसांव संपूर्ण करूंक त्या येवजणे प्रमाणे तांकां ती तरबेती दिवन तांकां भायर धाडटा त्या मिसांवा खातीर पळय मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो सांत लुकाच्या वांजेल्यांत 9 अध्याय वड 60 अशें म्हणटा मेल्ल्याक मेल्लेंच मातये पावूं दी तूं वच आनी जेजूचें राज प्रगट कर मेल्ल्याक मेल्लेंच मातये पावूं दी तूं वच आनी देवाचें राज प्रगट कर तशेंच सांत लुकाचो वांजेल अध्याय 9 वाक्य 62 नांगराक आत दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही नांगराक आत घालन जो कोण फाटीं पळयता तो देवाच्या राजाक योग्य न्ही पळय मोगाच्या भावांनी भयणीनो हांगासर आमकां कळटा एक विशय क्लिसांव
जो कोण सांगता की हांव जेजूचो फाटलाव करता, जर तो जेजू फाटलाव करता म्हणून जर तो फाटीं पळयता मुखार सरना तो देवाच्या राजा योग्य न्ही. वय आज आमी म्हणटा आमी आर एकलो क्रिस्तांव, पवित्र स्थान मुखांतर आमी जेजूचे शिष्य सांदे आमी जाल्या म्हणटा, पूण आमी निजाकी क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताची जिणे जियेत हांवगी. हे आमी खरेपणे जेजूचे फाटलावदार जावन आसांगी. हे आमी जेजू फाटलाव करता म्हणून मात्र आमी सांगता हांवगी. त्या खातीर मोगाच्या भावन भयणीनो, आज जेजूर आमकां जेजूचो खरो फाटलाव करूंक जाय, जेजूचो खरो सीज जावंक जाय. जेजूची थोडी कंडिशनां ह्या शर्तां आसात, ती कळली शर्तां. पयल्या शर्तार आमकां आसा आमी आमकांच त्याग करूंक जाय, आमी आमकांच त्याग करूंक जाय. सान लुकाच्या वांजेलांत 18 अध्याय वळ 29-30 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. निज हांव तुमकां सांगता, कोणी देवाच्या राजा बसतो आपल्या गरदर भाव भयणी बायल्या भुरग्यांक आवय बापायक सांडी जाल्यार ताका ह्या काळांनी म्हणजे ह्या संवसारांनी बागार मुखल्या काळांत मुखल्या संवसारांत म्हणजे सर्गराजांत ताका सस्नीक जिवीत लाभतलें. मोगाच्या भावन भयणो, आमी जाणा पेद्रो म्हणटा आमी सक्कड सांडलां पूण आमकां कितें मेळटलें. तो जेजू म्हणटा आतां न्ही पूण मागीर तुमकां सस्नीक जिवीत लाभतलें. वय मोगाच्या भावन भयणो, आज कितलीं जाणां संवसारांत आपले कुटुंब भुरग्यांक हें सांडून ती देवाक ताणें समर्पण दिलां. तांकां म्हणल्यार तांची कोणीच ना, पूण ताणें देवाचेर बाबात विश्वास दवरून देवाचो खरो फाटलाव ताणें केला. ह्या खातीर देवाचें मिसांव सुपळ बरी जाता आनी देवान दिलें तें योजन तांच्या मुखांतर ह्या संवसारांत फळादीक जाता. तेंच सान लुकाच्या वांजेलांत 18 अध्याय वळ 18 आनी 30 थंयसर आमकां ग्रेस्त तरणाट्या विशयान आयकूंक मेळटा. तो ग्रेस्त तरणाटो म्हणटा आमी सस्नीक जिवीत जळोवंक कितें करूंक जाय. ताका जेजू म्हणटा वच आनी हे 10 उपदेश तूं पाळ. तेदार तो म्हणटा हांवें हे ल्हानपण हे उपदेश पाळून आयला, त्या खातीर आमी हाचे सर्ती कालें करूंक जाय. ताका जेजू म्हणटा वच जें कितें तुजें आसा तें दुबळ्यान दी आनी ताचे उपरांत म्हजो फाटलाव कर. ताचे तेदार आयकलेंच जेजू उतर आयकलेंच ताचे तोंड खाली म्हणटा कंतिश्ट जाता. कित्याक तो ग्रेस जावन आसलो, ताणें ती ग्रेस काही आपणायल्ली ह्या संवसारांत आनी त्या ग्रेस काय जियोंक आशिल्लो. पूण आतां जेजू म्हणटा हें तुजें सक्कड वीक आनी ये आनी म्हजो फाटलाव कर. तो निजाकी कंतीस जातात. कित्याक त्या खातीरच हे ग्रेस जेणी जियोंक हे ग्रेसकाची जेणी जियोंक ताणें येसर पुंज आयिल्लें. पूण आतां हांवें कशें हें दिवचें थंयसर आमकां कळटा. तो जेजूचो खरो फाटलाव करूंक आशेता पूण जेजूचो खरो सीज जावन जियोंक तो ताका जायना. मोगाच्या भावनो ताच्या ग्रेसकाय खातीर. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, तशेंच आमी पळयता ग्रेस तो जाल्लो वय ताका बरें नांव आसा वय, पूण जेजून जियेले जिणी जियोंक मात आमकां कश्ट जाता. आमी हे संवसार पळयता थोडे जण जेजूचे फाटलाव करूंक आशेतात पूण जेजू खातीर त्याग करूंक ते तयार नात. पवित्र सभेच्या इतिहासान पळयल्यार थोड्यांक जेजूची शर्तां तांकां मस्त कश्ट मारतात. जेजून दिल्ली कंडिशनां म्हणटा इंग्लिशान ती शर्तां जियोंक मस्त कश्ट मारतात. त्या खातीर ती इगज माता सोडणं या पिरगज सोडणं ती वेतात, तांकां जायना. आनी थोडे आसात जेजू खातीर आपले जिणी समर्पण दिवची, जेजूची उतरां प्रमाणे जियोवची, ह्या जेजूची शर्तां आपल्या जिणेंत नंदन करची त्या प्रमाणे जियोवची. आनी तांचे पैकी एकलो आशिल्लो सान फ्रांसीस आसीस. ताणें प्रत्येक तरान पळयता तो एक ग्रेस्त मनीस आशिल्लो, मस्त पयशे आशिल्ले आनी तो नावर्तीक मनीस जावन आशिल्लो. ताणें हे सर्व त्याग करणं सॅक्रिफायस करणं जेजूची उतरां आपल्या काळजांत ताणें घेतली आनी ती उतरां प्रमाणे जियोंक ताणें प्रयत्न केले. ती उतरां आपल्या काळजांत स्विकार केली आनी ह्या खातीर
तो त्या प्रमाणे जियोंक लागो वय मगाच्या भावना तरी बेटी आमी जेजूचें उतर आयकता पवित्र पुस्तकांतलें उतर आमी आयकता पूण आमी ती आमच्या अंतस्करणांत घेता गे आमच्या काळजांत गुंडाक म्हणसर आमचे घेता गे ती घेवन नियाळ करन ताचे वर आमची जिणी म्हणून म्हणल्यार आमचें जिवीत मोगाळ भावना संतोशाचें आनी समाधानाची शांतीचें जावं पडटा तर आज मोगाच्या भावना आमी हेर एकल्यांनी अर्ध्या मनान अर्ध्या काळजान जेजू समर्पूचे न्ही बगर संपूर्ण तरेन आमी आमकांच जेजूक समर्पण दिवंक जाय त्या पासत सालुकाच्या वांजेल्यांत 9 अध्याय व्हड 1-6 थंयसर जेजू आपल्या शिश्यांक म्हणटा आनी तांकां आज्ञा दिता काय म्हळ्यार तुमी मिसा वेताना कांयच व्हरचें नाका तुमी वांडो जावं भोवती जावं कांय व्हरनाकात तुमी वचा खंयच्या घरा तुका स्वागत करता गी थंय शांती म्हणा खंयच्या घरा स्वागत करना गे तुमच्या वाण्याची धूळ थंय सोडा आनी भायर वसा म्हज्या भावना हांगासर जेजू आपल्या शिश्यांक लिसांव दिवचे लिसांव आसा तुमी म्हजेर पातयेवन चला म्हजेर बाबत दवरून चला ना बगार ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर ह्या संवसाराच्या संगतीचेर तुमी तुमचे भावार्थ विश्वास दवरून जियेनाकात तर आज मोगाच्या भावन भयणो आमकां हर एकल्याक जेजूची जिणी मेल पंक्तन आसा जेजू जिणी आमकां आदर्शन आसा त्या खातीर सांग पावलोन फिलिपिकारांत बरयल्ल्या 2 अध्याय व्हड 7 आनी 8 आमकां वचूंक मेळटा सैमान तो देव तरी त्या समर्पणाक तो लब्धून रावलो ना बागर मनशाकुळाच्या गुलापणाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच संपूर्ण तरेन खाली केलो मनशार पतो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खाली करून मरना पर्यंत कुसाच्या मरना पर्यंत तो विधेय जालो हें सुद्दां आसा आपणाकच जेजूक संपूर्ण तरेन समर्पण दिवचें जेजूचो खऱ्या रितीन खऱ्या मनान पाटलाव करचें आनी जेजू त्या एका ताका एक आदर्शान आमकां कार्यक तर आमी कशें आपणाकच जेजू खऱ्या रितीन पाटलाव करचें जेजू आमकां एक आदर्शान आसा तर जेजू आमकां स्वतंत्र खाण वरिना आमचें तो स्वतंत्र खाण वरिना आमचें तो नाश अशें ना आमचें तो कालें मरण अशें ना पूण आमी संपूर्ण तरेन जेजूक समर्पण दिवचें जेजूक आमी आमच्या जिणेंत आपणाक जाय म्हणलें जेजूची आशा आनी त्या येवजणे संपूर्ण करच्या खातीर देवान आपल्या पुता जेजू ह्या संवसारांत धाडले तर मोगाच्या भावना आमची जिणी आमचें समर्पण केवळ थोड्या मागण्या खातीर मात न्ही या आमी आयतारची मिसा वचून ते एक नियम पाळच्या खातीर न्ही नव्यानाक वचून नव्यान भागीदार जावन त्या खातीर मात न्ही आमचें जिवीत ताच्या सडीत जाय म्हळ्यार आमी आमकांच संपूर्ण तरेन जेजू समर्पण दिवन जेजू कर पाटलाव करन कशें जेजून कुर्साच्या मरना पर्यंत ताणें आपणाकच समर्पण दिलें गे विधेय जालो गे आमी देवाक संपूर्ण तरेन समर्पण दिवन जसो कर पाटलाव करन तसो कुरीस आतां आमचो कर्ण घेवन तो कुरीस आमी आमच्या खांदार वोवच्याक आनी त्या प्रमाणे जियोवच्याक आनी तिचो कर पाटलाव करच्याक जाय कृपा ह्या मिसा कडल्यान प्रतर आमी ह्या मिसा वेळार मागून घेवया आमेन. स्वीकार कर बाबा ओपन दिता देव शिकार सांग तुका काल बेसाव तू तांचेर येता रुका दयेन काणगे कानीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता मोडानंदा तुझ्या दयेन काणगे कानीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता मोडानंदा तुझ्या. मोगळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान चड पदवीदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सरस्वत देव म्हणून घेवं. प्रितेच्या बाप्पा तुझ्या पोटचे सवो यज्ञ मानून घे तुझ्या भक्तांच्या परबदिसा तुझ्या महिमेक आमी तो भेटयता
या यज्ञाच्या गुणानं आमच्या गोवल्या बराबर आमचे दिसांचे जिवीत तुका मानता जसलो निरंतर याज्ञ जावन मागता तुझ्या बुथा जेजूचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. आमची खालसा उबारूया. आमीन ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वसूया. वैशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदाने ससनाच्या देवा सब कलेने सर्वंतांची जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो ओ कायद्याने ते सहनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगा ते निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा. ओम सगी तुका जय. ओम सगी तुका जय. ओम सगी तुका जय 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 जय. ओम सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताता जय. उंचरगी तुका जय 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 जय. उंचरगी तुका जय. बाप्पा खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून येदनी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसोवपाच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तूं मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पणची. त्याच बरी जवान जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्यानं दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षनिमेच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavart so good purgatoria. Somiam Jesus, Tuce Maria. Amin. Samaram Tam. Tuce Puna Jivan Tam. Amin. Pergerta
तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रिकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिवीत सुमुंड आनी सर्व जी कांच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाजता. आनी जेजूची कूड रागा सेवतल्या आम्हा समेत सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळय फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्याचे जोतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पद्वेदार बापा संबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सरोंदराची आज्ञा मौनान धरून ताणें शिकयले मागणे आमी सर भक्तीन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र आसा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां काळले पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर्व वायटांतली, विज्ञानवरांतली, पिडेशणेंतली, कश्टांतली, बेजारांतली, दुखांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सेगींचे भाग आनी आमच्या सरोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अतिरिक्त केल्याक आमकां तुज्या उदार काकोतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. राजवटकी पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमधता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशवर्म्यान तिका शांती देन एकवटा सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. माय मग असो आनी एकवट असो गुर्त जावन आतां आमी एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आपणाकच संपूर्ण तरान बापाचे योजन पूर्ण करच्याक आपणाकच समर्पण दिलो जेजू. ताच्या ह्या बलिदानांत आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी सम्या तुजे भितर येवंक सेवा आमकां पावना मेळटली. Uchalana Baba, तुम्ही किते केले ते म्हाकाच तुम्ही केले.
कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी मुझे सोबत एकवटान रावा. संवसारार मुझे काम तुमी मुखारून व्हरा, मुझे खरें फाटल्यान दसाया. केलो म्हाका तुमी काम दिलें, हांव ताणेलो तेन्ना भियेन दिलें. म्हज्या ल्हानाक बाबा तुमी कितें केलें तें म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हानाक भयणी तुमी कितें केलें तें म्हाका तुमी केलें. तुमेचे रूस तुमचे मीठ तुमी ताचे सरी सावती तुमची सावजीनी. केलो तुमकां तुमी काम दिलें, हांव ताणेलो तेन्ना भियेन दिलें. म्हज्या ल्हानाक भावाक तुमी कितें केलें तें म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हानाक भयणी तुमी कितें केलें तें म्हाका तुमी केलें. प्रार्थुया. भूमोगळ बाप्पा, तुझ्या भक्तांचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या उंड्या आनी दाखोवण्याच्या रुपान तुझे जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सर्गार कोणानी न्हय पूण तुका स्वरूप बघून आमकां मेळ्ळ्याशें कर. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. सर्वोद्वेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमच्या जिविताचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी कामाचेर आशिर्वाद घालो. वचून ह्यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्गींच्या बापा,
बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आमा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जुवांव पावल दुसऱ्याक समर्पण दिल्ल्या ह्या पून थळार आमी सांगाता मेळ्ळ्या. जायत्या जाणांनी जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र तांच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण नियाळ्ळें ताका अर्गां दिल्यांत आमकांय जायतें बरेंपण मेळ्ळां देखून आमी ह्या भाग्यवंता खातीर देवाक अर्गां दिवया. मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर दोगांनी अर्गां दिल्यांत. बाळंतेर बरो जावन चिरको भुरगो फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. एकल्याक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवाक अर्गां पाठयल्यांत. तर एक घडी बरो आमी मौन रावया. ह्या भाग्यवंता तावन ताच्या विनवणे मुखांत्र जेजू तावन आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर मौनपणी देवाक अर्गां दिवया. उबी रावात. बो काकुळदारा बापा, भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा पासत देवालाकी विनंती कर. हे भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या तुका देवा विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडून पवित्रतेच्या सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत पसरली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळो. अशें तुज्या उतरान आनी देखीक तूं सर्वांक आदर्श जालो. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्त सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमो कर. तुजी भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन. दयकन बसा. मोगाच्या न्हू जायतीं त्या सावां तुमी हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत जेजूक समर्पण दिल्यांत ती थंयसर आमी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या रेलिके कुशीन दवरल्यांत ती आमी जुवांव पावला मुखांत्र जेजूक समर्पण दिवया. पुताक बरें काम आनी बरी जिणये सांगातीण मेळोवंक मागलां. रीण काडिल्लें फारीक जावंक तेगा जाणांनी जागो बऱ्या मोलाक कितें सडकळी नासतना विकून वचोंक मागलां. दोन कुटुंबांनी एकवट आनी माया मोग राज जावच्या खातीर समाधान मेळच्या खातीर मागलां. भुरग्याच्या बऱ्या फुडारा खातीर मागलां. कश्ट उणें जावंक आनी वायटांतावन निवारूंक मागलां. एक्सिडेंट जाल्ल्या आतांची दूख संपूर्ण गूण जावंक, बरें मार्क्स मेळोवंक, खातीची आनी एलर्जी गूण जावंक, परगांवांत आसच्या एकल्याचें बेम पयस जावन ताका सारकी न्हीद पडोवंक, इंटरव्यू पास जावन विजा मेळोवंक, दुयेंसो बाळंतेर परगांवांत बरो जावंक, एका कुटुंबाक कॅनडा वचोवंक विजा मेळोवंक, पांयांच्या गांठीची दूख उणी जावंक, पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां. पुताक परगांवांत बरें काम मेळोवंक, रोसां आनी काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक, पतीक बरें काम मेळोवंक आनी भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक, पतीक सावदींत बरें काम मेळोवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक दोगां भयणींची मागलां. कुटुंबांतल्या सांद्या मदें संतोश समाधान
आनी एकवट रास जावच्या खातीर एका स्त्रियेची गांठी दूख आनी कोरोजीचे समस्ये परिहार जावंक दादल्याच्या शुगराची पिडा गूण जावंक BP नॉर्मल जावंक आनी गांठी दूख गूण जावंक मागलां एकल्याचें आमाल पियोणें संपूर्ण बरें जावंक दुवेक सरकारी काम मेळोवंक परगांवांत आसच्या एकल्याक पार्ट टायम काम मेळोवंक आनी बरें करून शिकोवंक गिन्यान मेळच्या खातीर मागलां एका तरणाट्यान बऱ्या बुदीन आवय बापूय काल जावन जिवोवच्याक एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळोवंक बरीं कामां मेळच्या खातीर दोगां जाणांनी आर्थीक अडचण येतावन भायर येवच्याक घर जाग्याचें रिजिस्ट्रेशन बेगीन जावंक हातीन घेतिल्ली सर योजना सुफळ जावंक दोगांक कंपनींत स्पॉन्सरशीप मेळोवंक एकल्याचें ट्युमर गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक दुवेक बरी सैरीक मेळोवंक आनी काम मेळोवंक सुनेक बरें काम एका दादल्याच्या आर्नियाचे पिडे तावन बरेंपण मेळोवंक पुताक बरें काम मेळोवंक आनी बरी सैरीक एका दादल्याक पांयांच्या कोटेची दूख उणी जावंक आनी वट्टी कसो समस्यो परिहार जावच्याक आस्तमा पिडे तावन बरें जावंक भुरग्याची पिडा ऑपरेशन नासतना बरी जावंक एकल्या काजारी जिवितान मेळ्ळे कश्ट उणें जावन समाधानाचें जिवीत जिवंक फावो जावच्याक भुरग्याचें हट्ट आनी किंकराटे तावन बरेंपण जोडूंक जावयांचे बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक ऑपरेशन केल्ले आतांची दूख उणी जावन काम परतून करच्याक साध्य जावंक भायर पडिल्ली बेंजार मुदी पाटी मेळोवंक ऑपरेशन नासतना पांयांची दूख उणी जावंक मागलां तशेंच एकलो तरणाटो साबार वर्सां तावन कुटाम सांडून गेला ताका परत ताणें कुटुंबांत सांगाता मेळच्या खातीर ताच्या खातीर विशेष रितीन मागोवंक उलो दिला एकलो भाव आस्पत्रेंत आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर तशेंच ह्या दिसांनी आमचीं भुरगीं तांची परिक्षा तांणी आराम केल्या ह्या आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांचो उडास काडन तांणी बरोवची परिक्षा बऱ्या रितीन बरोवंक तांकां गिन्यान मेळोवंक परिक्षेंत बरें करच्या खातीर आमच्या कुटुंबांत आसल्या भुरग्यांचो उडास काडन तांच्या खातीर मागया मादक द्रव्यांक वळख जाल्ल्या तरणाट्यांक सुटका मेळच्या खातीर प्रत्येक रितीन मागया आमकां गरज आसचो बरो पावस निरंतरी येवच्या खातीर आमी मागया मणिपुरांत कोस्टोच्या सर भावंडांक सवकासाय मेळच्या खातीर मागया आमच्या राज्यांत आनी तशेंच राष्ट्रांत शांती समाधान रास करच्या खातीर प्रत्येक रितीन मागया एक घडी बोन मावून रावून आमच्यो वैयक्तीक तेसावां कितें आसात तीं सांज जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांत्र सर्गींच्या बापाक मौनपणी भेटोवया उबी रावात तूं आमकां पाव येवकरीत ससो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणूक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरये कृपेन बरलेले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूच देव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आम महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन सौम्याचे नावे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सरेस्पो तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सेगींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपात सवतराच्या पिडेसांक कश्टांत दुखांत आनी अडचण्यांत संपुडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भगवंत जिणे मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगोवंक आनी भावार्थांत जियोवंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय
आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणभरांतले आमकां निवार. आमचो सवी नवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां पावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सरस्पो तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. भाग्यवंत स्व पॉल दुसऱ्यांच्या नव्याच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातान येता. तस देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. भगवान स्व पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान स वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजो फाटलाव करून सेवे सारकेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो. आमेन. आल्तरचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणेच्यो तुमकां प्रेरणा मेळो आनी एक दीस त्या सगळींच्या आमच्या बापाच्या घरांत ससनी संतोष भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो बाप आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां तुमचे सवे आसो. आमेन. मोगाच्या न्हू परत ह्या पुंछ शेताक तुमकां हांव मोगान येवकार मागता. आयच्या दिसा ह्या भक्ती कार्याचें मुखेलपण घेवन आराधन तशेंच अर्थाभरीत प्रसंग मिसाच्या बलिदाना वेळार दिल्ले जावन आसात. मानादीक बाप लुवीस वास डॉमिनिकान याजाक गांवांत मिनीन जेजूक समर्पिल्ली पिरगज मोडांक काप प्रस्तुत बेळ्ळुरांत तांचो वावर करून ते आसले आनी फाल्यांच ते नव्या जाग्याक तांचे मिसांव करच्या खातीर पयशिल्ल्या नागपुराक वेते आसात. तांकां तांणी हांगासर येवन आमकां मागोवंक कुमोग केल्ल्याक सोमयाचो अनुभव आमकां दिवंक तांणी आमकां आदार दिला. तुमचो आमी काळजांत तावन उपकार बावडटा. तुमच्या मिसांवाक आमी सर बरें मागता. देव बरें करूं. आयच्या दीस मुड्दोम दिवन आमकां कुमोग केल्ल्या सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. येवचो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जाल्ल्या वरवीं हांगासर मीस आनी आराधन आसचें ना. ताच्या वयले आमकां कुमोग केल्ल्यांची नांवां सांगता आसतना तांणी मुखार येवन मानादीक बाप लुवीस वासात हांवन ह्यो मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. क्लॅनी पिंटो, स्टॅनिस्लॉस मतायस, सुनील लता डिसोजा, लेन्नी रोच, ऑल्विन जेन्नी सल्डाना, नील शारोन पिंटो, बालराज, लेन्नी रोड्रिगास. तुमचो आनी तुमच्या कुटुंबाक जुवांव पावल दुसरो विनाती करून दी म्हणलें. आमचे एकल्याचे मागणें तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. Moxie Kailo, Tum Bagi
सर्वान वालो कर्नाट्याक तो आपुर बायेसो कुर्माक तो बद्रासो सर्वांक सर्वान वालो Laukurum prerentu Roksane zucha kamka adestu Mani ekvor zucha karantu Devi ka kulti sobor bottu Krista so patlaukurum prerentu Roksane zucha kamka adestu Cakarantu Devi kakruti soberbaktu Kami pun suam bagusro Satu aduni kalanglo Karnatak tu apur bayeso Kurmak tu badrasro Servan servan walo तो आपुर बायेसो कुटुंबाक तो बद्रासो सर्वांक सर्वान वालो मुखाल पुथा सोवे ओंकार बरे आशीर्वाद देवा आमकां भगवान सुवाम पावल दुसऱ्या आमा बसोत विनंती कर भगवान कुसचे गुरवे द्वारा आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.